Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयच्या मायनिंग कंपन्यांची लीज केस 18 ऑगस्टाक सुप्रीम कोर्टा मुखार निर्णायक सुनावणी घेतात. तशी गोयच्या मायनिंग बेल्टांनी हालचाली सुरू जाल्यात. आता मायनिंगा खातीर पंचायतींची सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेपाक वचपाची तयारी. मायनिंग बेल्टांतली खरी परिस्थिती आमकां खबर आसा. गांवच्या लोकांचे खरे प्रतिनिधी आमी म्हूण गोंयच्यो 40 पंचायती मायनिंग लीज केशीत हस्तक्षेपाक सुप्रीम कोर्टात चल्ल्यो. मायनिंग बेल्टांतले पंचायतींनी खासा बसका घेवन सुप्रीम कोर्टात मायनिंग लीज केशीत हस्तक्षेप मागपाचो थाराव घेतला. मायनिंग बंदीक लागून आदींच जर्जर जाल्ले मायनिंग बेल्टांतले लोक कोविड-19 महामारीक लागून आनी जाम जाल्यात. हे परिस्थितींतल्यान भायर सरतले जाल्यार मायनिंग बेगीन सुरू करपाचो एकूच उपाय. सरकारूय तेच मताचो. कांयशे लोक आतां मायनी बंद करपाक सोदता, थोडे कोर्टांनी बी गेले. तेन्ना हांव मागता तुमच्या माध्यमांतून की कोर्टान चला, मायनी तुम्ही बंद करपाक लागून कोर्टान गेल्यात जाल्यार त्या मायनिंगाच्या लोकांक लागून तुम्ही कितें केल्यात आयज 2012 ते 20 पर्यंत खंय तरी तुम्ही त्या लोकांक सर्वाय करपाचे प्रयत्न केले तेन्ना हे पळया. आनी हांव दुसरें म्हाजें म्हणणें कितें की जे कितें मायनिंगचे जे संबंध आसा ते चडशे आमचे पंचायत लेवलार आमी सॉल्व करता आनी गांवचे रिप्रेझेंटेशन करता पंचायत. तेन्ना कितेंच घडच्या पयलीं, कितें जावच्या पयलीं मायनिंगेचो विचार हो बंद करच्या पयलीं तेंच्यांनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें पंचायतीक आनी सांगपाक जाय आसलें अशें अशें आसा आनी तेज्या हितून दुसरो खंयचो तरी मार्ग काडून इनकम सोर्सीस स्टार्ट जावपाक जाय आसलो. आयज कितें आसा, सगळें बंद केल्या, सगळे घरा आपले आपले आसा, त्रास काडटा आमी. कोण तरी वयता कोर्टान बंद करता. तेंकां हांव म्हाजी तुमच्या माध्यमांतून रिक्वेस्ट आसा, 2012 ते 2020 पर्यंत आमी त्रास भरपूर सहन केले. आता तरी आमचे खंय तरी पॉझिटिव्ह विचार करा आणि मायनिंग स्टार्ट करपाचे प्रयत्न करा. पंचायतींची बाजू ऐकल्या शिवाय खंयच्याच NGO वा एक्टिविस्टांचे याचिकांक थारो दिवचो न्ही. मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांचे प्रश्न म्हूण सांगून हे NGO कोर्टात वतात. लोकांक विचारिनासतना भायले भायर कारभार. अशा केशींनी कितें निर्णय घेवचे आदी पंचायतींची बाजू आयकूंक जाय म्हूण पंचायतींनी कोर्टाक बरयला. गोयचे मायनिंग लिजांचो इशू तडीक लावंक मायनिंग परत सुरू जावंक जाय म्हूण कांय मायनिंग कंपन्यो सुप्रीम कोर्टांत गेल्यात. NGO गोवा फावंडेशन ते केशीत मेतेर जावंक सोदता. कोर्ट जो कितें निर्णय घेतलो ताचो ह्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांचे जिणेर, हक्कांचेर, गरजोंचेर परिणाम जातलो. ते खातीर खरी परिस्थिती लोकां मुखार येवंकूच जाय म्हूण पंचायतींनी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारा मुखार तांची केस व्हरपाचें थारायला. याचिके खातीर आदोगाद नेमपाचोय थाराव जाला.